या वर्सा खुबशे कडेन शिगमो सकाळ मेरेन चल्ला। हो विशय मुखेलमंत्र्याकडेन मांडला। पक्ष म्हण दखल घेतल्या। सकाळ मेरेन शिगमो चलता, निमाणे हो कोणा खातीर आसा? या संदर्भात पर्यटन मंत्री आनी मुखेलमंत्र्या मुखार मुद्दे मांडल्या। येवपी काळान हाची दखल घेवन कांय नेम घालप गरजेचे आसा। जाणकार परीक्षक आसपाक जाय, वेळाचे बंधन आसपाक जाय, व्यवस्थित एका चौकटीन शिगमो जावपाक जाय म्हण दामू नायक उलयला। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सर, आज एक उल्लेख केलो शिगम्याचो, काहीतरी सकाळी 6 मेरेन शिगमो चलता, म्हणजे सहज उलयता कारण खूब जाणांचे तातूंत भितर दोनी हातूंत जे भुरगीं आसतात आनी कितें आसता ताचो विशय आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी केल्लो आसा। पक्ष म्हणून ताची योग्य दखली घेतल्या की सकाळी 6 पर्यंत 4 पर्यंत हे सगळें चलता। मागीर शेवटी ते कोणाक कितें करतात ते जर पळोवपाचो जो टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान जो केला आनी लोकांक दाखोवपाक लागून जो केला त्या खातीर सगळे ताचे 10-12 पॉयंट्स आसा। ते पॉयंट्स आमी मिनिस्टरा कडेन आनी CM कडेन काल तेजे चर्चा केल्ली आसा पर्यटन मंत्र्या कडेन की ताका येणाऱ्या वेळाचेर योग्य अशें हें करात, ताजे रुल्स आसा ते करपाक जाय। जाणकार अशे परीक्षक आसपाक जाय। जाणकार जांकां ह्या सगळ्या हातूंत भितर जाण आसा, लोककलेची जाण आसा, तांकां पदकारितेची जाण आसा, रोमट म्हळ्यार कितें तें खबर आसा, चाल रीत कितें ती खबर आसा। हे सगळ्याचे जाणकार अशे तज्ञ अशे मंडळी परीक्षक आसप, त्याच बरोबर टायमाचे वेळेचे बंधन आसा आनी त्याच बरोबर आतां खूब जाता तें जाता जाल्यार मातशें कमी करून म्हणजे प्रत्येका कडेन तो वाडून कितें व्हरून म्हणजे एक एकदां अशें जाता एका दिसा मतदारसंघान करपाक जाय म्हणून अर्द हांगा अर्द थंय अशें न जाता। ते परत ताका एक वेवस्थीतपणे एक चौकटीन भितर जावचो असो